15 दिवसा पयलीं म्हाका मातशी मॅसेज आसली की एक इन्फॉर्मेशन सोर्स आसलो आमचो, त्यांनी मॅसेज दिली इन्फॉर्म की खंय ना खंय तरी पेडण्यात खैरी काडपाचें हें चालू आसा म्हणून. जशें बाकी कडेन चालू आसा तशें पेडण्यातय चालू आसा म्हणून. आनी आमी हेचेर वॉच दवरली की खंय काडटा तें आमकां खबर नासलें. मागीर आमी वॉच दवरली, तितून खंयची तरी महाराष्ट्राच्यान गाडी येता खैरी व्हरपाक आनी शक्यतो संध्याकाळच्या टायमार येवन वयता किंवा सकाळी फातोडेचेर व्हरतात अशी ही मॅसेज आसली. आनी ताणें कांय नंबर बी कांय दिल्लो नासलो. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की जर अशी गाडी येवं शकता जाल्यार ही शक्यतो सांजच्या टायमारच येतली, ज्या टायमार ट्राफीक वर्दळ बी तशी बरीच आसतली, जेणे करून संशय कोणाचेर येवपाक जायना अशें म्हणून वॉच दवरून आसले आमी. आनी हांव त्या सायडीन फिरत आसतना म्हाका मातशी संशयास्पद गाडयेच्या हालचाली दिश्टी पडल्यो. हांव इमिडिएटली सगळ्यांक हांकां रेडी केले आनी सेटींग लायली की अशी अशी गाडयेची एक मुवमेंट चलता आनी आजच कितें तरी जावपाचें आसा अशें. आनी ज्या हेच्या प्रमाणे आमी थंय गेले, थंय आमकां ते संशयास्पद हे असल्या कारणान की हांगासर जो स्टाफ आमचो सगळो नायटीक आसताली तांकां सगळ्यांक थंय आपयले आनी त्या जाग्याचेर तांकां बसोवन दवरले. आनी गाडी भितर गेल्या उपरांत गाडी भरी सगळो आमी ओगी रावले. आनी गाडी जेन्ना भरून भायर येताली त्या टायमार खंयच्यान येता ती कळनासली, पूण लायटीच्या सोर्सा प्रमाणे आमी जंक्शनाचेर उबे रावले आनी गाडी भायर सरतकूच इमिडिएटली थंयच तांकां आमी आडायली. आनी थंय तेंच्या कडेन चवकशी केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की आमी धारगडी वेगवेगळ्या ठिकाणी खंय तरी काडलेले ते भरले अशें म्हणून. आनी फुडील आतां जे कितें करपाची कारवाई आहा तातूंत आमचें तें इन्वेस्टिगेशनान क्लियर जातलें की खंय तेंच्यांनी काडल्यात. ही झाडां कोणाची? सद्या तेंच्यांनी नांव सांगूंक ना, पूण धारगडीचें म्हणून सांगलें आनी तेतून तेणी खंयची तरी देसायची प्रॉपर्टी अशें म्हटलें. पूण कोणाची देसायची तेंची क्लियर करूंक ना की ते आपूण ताका वळखता पूण नांव नकळो अशें म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. तें नांव आसा महादेव परब आनी गाडीचो मालक आसा तो मंगेश रावत. हे सगळे खंयसले ते? हे सगळे महाराष्ट्राचे. आनी विजय आहा हाणें ते तोडपाचें बी काम केलें, तो तेजो ओनर आहा ह्या लाकडां, म्हणजे तेणें ते आपूण विकत घेतलेलें अशें म्हणटात. कोण? विजय शिरोडकर. विजय शिरोडकर म्हणटा ताणें. ओके. आनी हे सगळे तळेवाडी महाराष्ट्राचे. आनी ह्या ठिकाणी आनी खंय तुमचें काम चलता अशें म्हणून विचारलें जाल्यार इन्क्वायरी अजून तेंच्यांनी क्लियर कांय सांगूंक ना, पूण इन्क्वायरीन क्लियर जातलें. पूण आनी चलता अशें तेंचें डावट आसा की कोण तरी आनी आसा मनीस म्हणून. बरें, गाडी सोडटले की दवरतले? गाडी सद्या इन्क्वायरी जाय सगळो आमी सोडूं शकना. ते क्लियर प्रूव करूंक जाय खंयच्यान हाडला ते. आनी ते जबाबदारी तेंचीच आसा की खंयच्या हितून जाग्यान झाडां मारल्या ती दाखोवपाची. ती जाल्या उपरांत आमी गाडयेची बाकीच्यो कारवाई करतले. फायन अंदाजे कितले पडटले? आतां मॅक्झिमम 25,000 फायन आसा.